जेजू लव तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू आराधना तुका जेजू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा आमकां देवाचें उतर फावो जालां. लुकाचो वांजेल दुसरो अध्याय 22 ते 30 आनी 2 वाक्यां. लूक चॅप्टर 2 वर्स 22 to 32. मोइसेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो. देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एकलो चिरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांतच फर्मायल्ल्या प्रमाणे एक जोड कवडे नाजाल्यार 2 पारव्या पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसलीं. त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत जियेतालो. नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो. इस्रायलाच्या उदारगेचे तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मा आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी तेच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा घाल तो देवळाक आयिल्लो. नियमशास्त्राची रीत पाळोवंक जेजू बाळकाक तांणी माय बाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमियोन त्या बाळकाक हातांत घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणूंक लागलो, सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसोंक दी, कित्याक तुजी बसवणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्या दोळ्यांनी तुजी सोडवून हांवें देखली. चोर परजा मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अणभववर्त्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुज्या परजे इस्रायलाची. उतार आज आमकां फावो जाला. मस्त संगती आज आमकां आमच्या जिवितांत जाय जाल्ल्यो हातूंत आमकां जेजू एक मार्गदर्शन आमच्या जिविताक दिता. पयलीं सो तर आमकांय आज जेजूच्या पवित्र स्थानाचें फेस्त आमी करता आसतना आमच्या हर एकल्याचें आज फेस्त, कित्याक आमकांय बौतिस्म दिल्लो आनी कशें जेजूक तेंपलान भेटयल्लो आमकांय तेंपलान भेटयल्लें. ताची आवय बापूय ताका व्हरून गेल्लीं, आमकां आमची आवय बापूय व्हरून गेल्लीं आनी तांचे आवय बापूय मोइसेचें नियमशास्त्र म्हळ्यार जुदेवांचें तें नियमशास्त्र सारक्या रितीन तीं पाळटालीं आनी तीं पाळच्या खातीर जेजूक देवळाक व्हरून गेलो. न्ही जावन जेजूक देवळान भेटोवची गरज आसली गे. तो तूं देव न्ही गे, तो तूं सोडवणदार जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो न्ही गे. जाल्यार तो मनशाचें रूप घेतलेल्या वरवीं सगळें नियमशास्त्र तोय पाळटा, ताची आवय बापूय पाळटात आनी त्या नियमशास्त्राच्या प्रकार तांणी जेजूक तेंपलान भेटोवंक हाडल्या वेळार आनी एक ते व्हडली एक गडीत आमी पळयता. आमी त्या प्रवादी थंय आसता देव मंदिरांत. ताकाय पवित्र आत्मो आपोवन हाडटा त्या देव मंदिरांत. पवित्र आत्मो ताचे थंय आसलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. नितीवंत म्हणून सांगता ताका. त्या सर्व रितीच्या बऱ्या गुणांनी भरलेलो तो सिमियोन प्रवादी. आनी सिमियोन जेजू क्रिस्ताचे मिसांव विशयंत उगडापें करता आनी मिसांव थंयत सुरू जाता. सोमयाची मिसांवाची सगळी चरित्रांत सिमियोन प्रवादी लोकां मुखार दवरता. आपल्या हातांनी त्या बाळकाक घेवन एक वर्त स्तुती गीत तो गायता, देवाक अर्गां दिता आनी देवान कितें ताका पवित्र आत्म्या मारिफात कितें प्रवाद केल्लें, पवित्र आत्म्यान कितें सांगलें, सोडवणदाराक तुवें पळयल्या करीत तूं मरचो नाय म्हणून तेंय उतार थंय जारी जाता. तर सोडवणदाराक पळयता मात्र न्ही, सोडवणदाराक हातीन घेता. केदो वर्तें बागदा सिमियोनाचें. आज ताचे उपरांत आनीक मुखार आमी वाचूंक गेल्यार आनीक ते प्रवादीन आशिल्ली अन्ना नांवाची, आशेर कोळयेची. तिचे विशयी ती आयचे सगळे वाचप थंय म्हणसरी आमी वाचयेत. कित्याक म्हळ्यार ती मंदिरांत ती जियेताली, उपास मागणें करताली आनी ती एक नितीवंत स्त्री जावन आसली आनी जेजूक पळोवचे बाग तिकाय मेळ्ळें. कितलीं जाणां पळया मगोच्या भाव आनी भयणी, जेजूचे पवित्र स्थानांत ही सगळीं साक्ष जातात. ताची आवय बापूय, ते आसलो सगळो लोक, सिमियोन प्रवादी आनी तशेंच अन्ना म्हणली प्रवादी. कितली जाणांचे थंय एक साक्ष तर सोडवणदार रक्षक म्हणून साक्ष दिता आनी सगळे मिसांव जेजूचें थंय थावन तो स्टार्ट जाता. त्यात
थळातावन कित्याक आमकां हर एकल्यांक तुमी पळयल्या जाल्यार तुमी सारक्या रितीन पवित्र स्नान दिता नासतना पळयलें जाल्यार पवित्र स्नान दिल्या उपरांत त्या भुरग्याक व्हरून वेदी मुखार थंय भेटोवन दितात थंय सोडटात थोड्या घडयांक आनी वचून ते भुरग्याची आवय गी मोदोरण करून वचून त्या भुरग्याक हाडचें आमी पळयता समर्पण म्हाका आनी तुका समर्पण आमच्या हर एकल्याचें आज एक संभ्रमीक फेस्त आमी आचरण करीचे कित्याक आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास आमी काडीचे आयचे दिसा आमकां त्या संद भेटोवन दिल्लें देवाच्या कामा खातीर देवाच्या सेवे खातीर बरेंपण करूंक आमकां ताणें भेटोवन दिल्लें जेजूक आज त्या पवित्र स्नान दिता आसतना ताका त्या तेंपलान भेटयत आसतना खंडीत आमकांय तेंपलान भेटयत आसतना जेजूक दिल्ली मागणी आमकां दिल्ली मागणी ती सेम ताका राय जावन मागलें याजक जावन मागलें आनी प्रवादी जावन मागलें आनी सडवंदार जेजू क्रिस्त आज आमकांय तितू मागणी दिता आमकांय मागता आसतना आमकांय ती पवित्र दिता आसतना राय जावन आमकां मागणी मेळटा राय जावन आमकां ते लायतात प्रवादी जावन ते लायतात याजक जावन ते लायतात देखून आमचे पवित्र स्थान आज आमचे उडास काडया आनी कितें पवित्र पुस्तकांत जेजू विशयांत कितें बरोवन घाल्लें आसा ह्या जेजून सांगलेलीं उतरां आसात ते आमच्या जिवितांत ती जारी जावं दीत आमकां खंयच्या उद्देशा खातीर ह्या संवसारांत देवान धाडलां म्हाका आनी तुका खंयच्या उद्देशा खातीर ह्या संवसारांत ताणें म्हाका धाडलां आवयच्या गर्भांत कित्या खातीर म्हाका आनी तुका आकारलां आवयच्या कुशवतान कित्याक आमकां सुरक्षीत काडून आज ह्या परिस्थितीक म्हळ्यार ह्या मट्टार ताणें आमकां वाडयलां जाल्यार अंतू देवाची येवजना आसात अंतू देवाची सकत म्हणून आमकां कळटा देव आमच्या सांगता नातलो जाल्यार आज आमी कोण्णी ह्या संवसारांत जिवंत आसतना उगडना ही सगळी देवा कशें पवित्र आत्म्यान सिमेह प्रवादीक सांगलें आनी ताका थंय देवळाक आपोवन हाडलो आनी त्या जेजूक धरचिता ताका एक अवकाश मेळ्ळो ताच्या हातांनी ताचे विशयी प्रवाद करून सांगलें आनी पवित्र आत्म्यान कितें सांगलें तें सगळें जारी जालें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जायतीं बसवणे जेजून केल्ले आसात ते हर एक बसवणे आमी जारी करचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मार्फत आमकां मेळिल्ले त्या पवित्र सक्तेन आमी मुखार वचोंक आसा देखून तेच आज आयचो साबताचो संदेश जावन आसा जर आमी हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले आयचे दुसरे वर्सा वाचल्यार थंय ह्यो संगती आमकां आयकूंक मेळटात दुसरो अध्याय हेब्रेवाचें वाक्य 14-18 म्हणसर थंय आमी वाचयेत देखून जेजू ह्या मनशां सैंबासो वांटेली जालो हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलें सगळें मिसांव ह्या पवित्र स्नाना मार्फत ह्या पवित्र तेंपलान ताका भेटयत आसतना सिमियोन प्रवाद केल्लें तें हर एक उतरां पवित्र पुस्तकांत जारी जातात आनी तस महान याजक जाता देखून देवदूतांक आदार दिवंक म्हणून तो येवंक ना तो आयिल्लो अब्रामाच्या संततेक आदार दिवन म्हाका आनी तुका आदार दिवंक म्हणून आयिल्लो देवदूतांक ताका आदार दिवचे म्हण गरज ना म्हाका आनी तुका आदार दिवंक मनशा सैमासो जावन आयिल्लो मनशाच्या गतीन तो जियेलो म्हणटा पवित्र पुस्तक तशें जाल्ल्यान सगळ्यांक ताणें आपल्या भावा बरी जावची गरज पडली व्हडलो भाव तो आमकां ताणें आपल्या भावांक धाकट्या भावांक भयणांक पुरा आदार दिलो देखून म्हाका आनी तुका ताचे भाव जावन ताचे भयणी जावं एक अवकाश देवान आमकां दिला तो आमचो व्हडलो भाव मलगडो भाव जालो आमच्या घरांत तो मलगडो जालो तो मलगडसो सर्व प्रत्येक जावन ताका दिवचो आमी गौरव मान तो आमी आमच्या घरांनी ताका दी जाय कित्याक तो आमचो मलगडो भाव म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक देखून अब्रामाच्या संतेक तो आदार दिवंक म्हूण आयिल्लो देखून हाचे वरवीं लोकांक पातकाच्या बॉक्सांनी जोडचे खातीर देवाच्या सेवेंत काकुळतीवन विश्वासी श्रेश्ठ याजक तो जावंक पावलो ताणें सुसुल्ल्या कश्टां वरवीं देवान ताका पयलेंच पारकिलो देखून ताका ताळणेन चामडलेल्यांक आदार दिवंक तो शकता आमकां खंडीत जावं टॅम्पटेशन आसात ताळण्यो आसात पूण त्या ताळण्यांत आमकां आदार दिता आनी त्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक आमकां कृपा दिता आनी ताचे तावन भायर येवंक आमकां उपाय दिता देखून ह्यो संगती आयच्या दिसा आमच्या जिवितान सुमी जारी करतलो आनी ताच्या तेंपलान भेटवणी हें परब आचरण करतना आमच्याय तेंपलान भेटवणी आमी उडास करून आमी जेजूच्या पांयां तळा बसून तांच्या उतरा प्रमाणे जिवंक जाली कृपा आदार आज आमी मागया
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी चेर चुकलेले हांव बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडव दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्री अमतेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो. भगिवंती मरिये देवाचे माये, अम्मा बापयां खातीर विनयतीकार, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां सुमेस्तांक बरो साबत दीस मागता. देव बरें करूं.